राती उशिरा जाल्ल्या कारवायेत अंजुना पुलिसांनी 25.15 लाखा मोलाचे दुबावीत सायलोसायबीन आधारित ड्रग्स जप्त केली आणि शिवोले हांगा 43 वर्सां पिरायेच्या फ्रेंच नागरिकाक अटक केल्या। विशिष्ट माहिती मेळटकूच पुलिसांनी ओशे लाराडी हांच्या स्मशानभूमी लागसर धाड घातली। थंय आरोप्यांकडेन बऱ्याच प्रमाणात ड्रग्स दवरिल्ल्याचो आरोप आसा। जप्तीत 136 ग्रॅम वजनाचे सुके मॅजिक अळमी आणि दुबावीत अळमी घालपी चॉकलेटांची 36 पाकिटां आशिल्ली। 1.8 किलोग्रॅम हे पदार्थ तिच्या ताब्यांत आशिल्ल्या यामाहा फसिनो स्कूटरांतल्यान जप्त केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। जप्ती उपरांत अंजुना पुलीस स्टेशनान NDPS कायद्याच्या कलम 22C खाला गुन्यांव दाखल केलो। आरोप्याक ताब्यात घेवन उपरांत म्हापसा हांगच्या JMFC न्यायालयांत हजर करून तिका 5 दिसाची पुलीस बंदखण ख्यास्त फरमायली। PI सूरज गावस आणि वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखी खाला LPSI लिशा गारुडी हे तपास करता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।